दीप्तीज टेस्टी टेल्स ह्या चॅनलाचेर तुमचें स्वागत आसा। आयज आमी करया सोया चिली। हे हांवें 200 ग्रॅम सोया चंक्स घेतलेले आसात। हे हांवें तोपान उदक खतखतपाक दवरला आनी भितर सोया चंक्स घालून घेता आनी हे आमकां 5 मिनटां शिजोवन घेवपाक जाय, फुगपाक दिवपाक जाय सोया चंक्स। आमचे सोया चंक्स आतां बरे फुगलेले आसा। आतां हे गाळून घेवया। आता हांवें हो तोप घेतला, तेचेर चाळणी दवरता आनी सोया चंक्स गाळून घेता। आता आमचे सोया चंक्स निवळलेले आसा, ते बरे पिळून घेता, अशें स्क्वीज करून घेता। आता हे सोया चंक्स मॅरिनेट करून घेवया। तेका लागून पाव चमचो मिरी पूड घालया, ब्लॅक पेपर पावडर। 1 चमचो मिरची पूड घालता। 1 चमचो आल्या लसणीची पेस्ट घालता। 1 टेबलस्पून सोया सॉस घालता आनी ही अर्दी वाटी कॉर्नफ्लावर घालता। भितर चवी पुरते मीठ घालता आनी आता हे ढवळून घेवया। स्क्वीज करून मिक्स करून घेवपाक जाय, मागीर भितरलें उदक भायर सरता आनी हे बरें मॅरिनेट जाता। आता ह्या टायमार तुमकां जाय जाल्यार फूड कलरूय घालपाक जाता, पूण आमी हांगासर फूड कलर यूज करूंक ना। आमचें तेल तापलेलें आसा। आता हे सोया चंक्स तळून घेवया। गॅस मिडियम दवरूंक जाय, चड फास्ट करत जाल्यार सोया चंक्स करपतले आनी कुरकुरीत जावचे ना। आमचे सोया चंक्स तळून जाल्लेले आसा। आता काडून घेवया। आणि दुसरी पेस्ट तळून घेवया। आमचे सोया चंक्स फ्राय करून रेडी आसात, कशे क्रिस्पी जाल्यात। आवाज कसो येता पळयात। आता हांवें गॅसार पॅन दवरला, भितर 3 चमचे तेल घालून घेता। आता भितर 1 चमचो चॉप केल्लेली लसूण घालून घेता आनी 1 चमचो चॉप केल्लेले आले घालून घेता आनी हे बरें तळसून घेवंक जाय, चड ब्रावन करपाची गरज ना। आता भितर 2 मिडियम सायज कांदे क्यूब शेपीन कट केल्लेले घालून घेता आनी 1 कॅप्सिकम तशेंच क्यूब शेपीन कट केल्लेली घालून घेता आनी हे आमकां आतां 2 मिनटां हाय फ्लेमीचेर तळसून घेवपाक जाय। चड शिजोवपाची गरज ना, ताचो क्रंच मेंटेन जावपाक जाय। आता भितर पाव चमचो ब्लॅक पेपर पावडर घालया, मिरी पूड घालया। 2 टेबलस्पून सोया सॉस घालता। मागीर 2 टेबलस्पून रेड चिली सॉस घालता आनी 4 टेबलस्पून टोमॅटो सॉस घालता आनी चवी पुरते मीठ घालून घेता। मीठ आमकां थोडेंच घालपाक जाय, कित्याक सॉसानूय परत मीठ आसता। हे आता ढवळून घेता। आता हांवें उदक घेतला थोडें आनी भितर 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर घालून घेता आनी ढवळून घेता, तेची स्लरी करून घेता। तुमकां चड ग्रेवी जाय जाल्यार चड उदक घालपाक जाय। हांवें हे थोडें घेतला कित्याक आमकां ड्राय करपाक जाय चिली। हे आता ढवळून घेता आनी 2 मिनटां शिजपाक दिता।
थीक जावपाक दिता. आतां भितर सोया चंक्स फ्राय केल्लेले घालून घेता. आणि हे आता बरे धवळून घेवया. सारके सॉसान कोट करून घेवया. आतां भितर स्प्रिंग ओनियन घालता चॉप केल्लेले. धवळून घेता. आमची सोया चिली आता रेडी आसा. सर्व करया. अशाच टेस्टी रेसिपी खातीर पळयत रावा दिप्तीज टेस्टी टेल्स. आनी म्हजी रेसिपी आवडली जाल्यार लायक शेअर आनी चॅनलाक सबस्क्रायब करून म्हाका सपोर्ट करपाक विसरूं नाका. अशीच परत मेळया एक नवीन रेसिपी घेवन. तो मेरेन देव बरें करूं.